म्हादयचो विशय गोंय सरकारान चिड्डूचो प्रयत्न केलो तरी मोगू पक्षाचें आंदोलन गोंयकारांक न्याय मेळासर चालूच उरतलें. भाजप आनी काँग्रेस दोगूय पक्ष एकूच आसात. म्हादय संदर्भात दोगूय पक्ष गोंयकारांक फटयतात. तांचेर आनीक विश्वास दवरपाक शकना. गोंयकारांनी तांचेर विश्वास दवरचो न्ही अशें आमदार सुदीन ढवळीकार म्हणटा. मोगू पक्षाचें आंदोलन राजधानी पणजेन सयत हेर तालुक्यांनी जातलें अशें आमदार सुदीन ढवळीकारान पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत जाहीर केलां. विधानसभेत एका आमच्या आमदाराक अटक जाली आणि आमदाराक अटक जाल्या नंतर आमचो जो प्रोग्राम आशिल्लो तो आमी फुडें दवरलो आणि ज्या आमदाराक आमी पाठिंबो दिवपाक जाय त्या खातीर आमी फुडें सरले आणि त्या खातीर म्हादयचो इश्यू आमकां विधानसभेचेर ह्या फावटी व्हरपाक मेळना. पूण म्हादय हो खूब जुनो 1973तल्यान हो इश्यू आसा, खूब जुनो आसा. येता ते विधानसभेक तांणी जर कांयच केलें ना जाल्यार येता ते विधानसभेक आमी हो मोर्चा व्हरतले. ताजे पयलीं आमी म्हादय खातीर सांखळेक, त्यानंतर प्रियोळ, त्यानंतर सांताक्रूज, त्यानंतर पेडणे, त्यानंतर पोंडा, त्यानंतर शिरोडा, त्यानंतर म्हापसा आणि मांद्रे आणि आमच्या थिवी अशा भागात आमचें संवर्धनाचें जें आंदोलन आसा, जागृतायेचें जें आंदोलन आसा तें आमी चालू करतले. आणि येता त्या विधानसभेत जो आमचो पावसाळी अधिवेशन आसा त्या वेळार मोठ्या प्रमाणात आमी मोर्चा काडटले. आणि ताजे पयलीं आमी पणजे वाठारांत जो आमी निश्चय केला की सादारण तो मे म्हयन्याच्या आसपास आसतलो, कोड ऑफ कंडक्ट सोंपल्या नंतर मेणबत्ती मोर्चा आमचो पणजे वाठारांत आसतलो आझाद मैदानाचेर आणि विदीन द विसिनिटी ऑफ पणजे. आणि थंय जवळ जवळ आमचो 1000-1500 लोक थंय येवपाची आवश्यकता आसा. ते एकठांय करपाची जबाबदारी पक्षाची आसा. आणि आमचो एकूच विशय आसा, म्हादय ही गोंयची जीवनदायिनी आसा आणि ही गोंयकारांक मेळपाक जाय आणि त्या खातीर आमी कितेंय करपाक तयार आसा. आमचो इश्यू इतलोच आसा, जागृताय जावपाक जाय आणि लोकांक कळपाक जाय. नाजाल्यार 25 वर्सांनी आमचें हें उदक खंय तरी येवपाचें बंद जातलें तेन्ना लोकांक इल्लें इल्लें कळपाक लागतलें आणि तेन्ना वेळ जाल्लो आसतलो. म्हजो आतां कोणाचेरूच विश्वास ना. भारतीय जनता पक्षाचे 3य सरकारां आसून सुद्दां ते कांय करना. आणि काल हांव काँग्रेसीचेरूय विश्वास दवरना. आतां ते नाटकां करता अशें दिसलें. कारण काल राज्यसभेत हरिप्रसाद म्हणून जो एका वेळार गोंयचो इन्चार्ज आशिल्लो ताणें काल राज्यसभेत सुतोवाच केलो की एनवायरमेंट क्लियरन्स कर्नाटका इमिजिएट दिवचें म्हणून. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता काँग्रेस आनी BJP आमकां गोंयकारांक पानां पुसता. आमी फक्त गोंयकारपण म्हणत आसा हे दोनूय पक्ष. पूण आज आमकां कळून चुकलें भारतीय जनता पक्ष आनी काँग्रेस भितरल्यान एक आसा ह्या विशयाचेर आनी गोंयच्या सबंद गोंयकारांक, खरे गोंयकारांक गोंयच्या मातयेक त्रास दिवपाक फुडें सरल्या अशें आज दिसून येता. आनी त्या खातीर हे खंय तरी बंद करपा खातीर सगळ्या लोकांनी एकठांय जावपाची आवश्यकता आसा. हांव उलो मारता लोकांक आतां आनी हांचेर विश्वास दवरूं नाका. दोनूय सेंट्रल गव्हर्मेंट जे पक्ष आसा सेंट्रलाचे तांचेर विश्वास दवरपाक आतां गोंयकारांनी विश्वास दवरचो न्हय. शेवट गोंयचे विशय हे प्रादेशीक पक्षाकूच चड समजता आणि त्या खातीर गोंयकारांनी ह्या विशयाचेर विचार करपाची आवश्यकता आसा.